रुताच्या पुस्तकावेले वाचप. नोएमीक गवाचे वाटेन एक सोयरो आसलो, बोव गिरेस्त आनी एलिमेलेकाच्याच घराण्यांतलो. ताचें नांव बोआज. मोआमीत रुतान नोएमीक म्हणलें, म्हाका वचून दिगे आनी म्हाका बरे भाशेन घेयात त्या मनशा फाटल्यान कोणशो पुंजायता. तिणें तिका जबाब दिलो, वच गो म्हजे दुवे. ती गेली आनी शेतांत वचून लुंप्या फाटल्यान कोणशो पुंजावंक लागली. तिच्या नशिबान तो शेताचो कुडको एलिमेलेकाच्या घराण्यांतल्या बोआजाचो आसलो. बोआजान रुताक म्हणलें, म्हजे दुवे, आयक आनी सांगता तें समजून घे. ह्या शेता भायर दुसरे कडेन आनीक कोणशो पुंजाय नाका, ना म्हूण हांगासरली कोडसरो नाका. म्हज्या कामारा चाकरां बरोबर राव. तीं लुंवतात त्या शेताच्या कुडक्याचेर दोळो दवर आनी तांचे फाटल्यान वच. तुजे वाटेक वचना जावंक हांवें म्हज्या चाकरांक आज्ञा घाल्या. तुका तान लागल्यार चाकरांनी उदक काडून भरलेल्या आयदनांतलें पिये. तेन्ना जमनी सोरपट पडून रुतान बोआजाक म्हणलें, हांव पोरकी आसतना तुवें म्हजेर नदर घालच्याक हें बाग म्हाका खंयचें? बोआजान जबाब दिलो, तुजो घोव मरतच तुजी सासूमाय लागीं तूं कशी वागली ताची म्हाका सगळी खबर आसा. तुज्या बापायक, तुज्या आवयक आनी खाशा तुजो जल्मादेश सोडून तुवें आदीं केन्नाच ओळखूंक ना त्या लोकां मदें तूं जिवंक आयली, तेंय हांव जाणा. उपरांत बोआज रुता कडेन लग्न जालो आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. आनी ती एकठांय जातच सर्वेस्परान तिका गर्भेस जाय शिकेली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. बायलांनी नोएमीक म्हणलें, सर्वेस्पराक आर्गां, कारण ताणी मेल्ल्याक आपणाचे स्वातेर आपलें नांव इस्रायलांत सांबाळूंक आयच्या दिसा लागशिल्ल्या सोयऱ्या विरेत दवरूंक ना. हो भुरगो तुका बुजवण दितलो आनी तुजे उत्तर पिरायेर तुजो आदार जातलो, कित्याक तुजो मोग करता आनी तुका 7 पुतां परस अदीक वर्ती जावन आसा ते तुजे सुनेक एक पूत जल्मला. आनी नोएमीन भुरग्याक आपले उंटेंत घेतलो आनी आपलोच पूत कसो ताका धरून ती ताचो पुरामोस करूंक लागली. आनी शेजारच्या बायलांनी ताका एक नांव घालें. ताणी म्हणलें, नोएमीक एक पूत जल्मलो आनी ओबेद म्हूण ताका नांव दवरलें. तो जेसेचो बापूय आनी हो दाविदाचो बापूय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तीं, सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताचें कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाळी बरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यांत तुज्या नात्रा पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब,
सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. एकलोच तुमचो बाप सरकार आसा तो, आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. मातेव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजे बसल्यात, म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तुमच्या कर्तुबा परमणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोळू नजो तसली ओजी ती बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लायचीत शेना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरण्यो करतात, देखून मंत्रांची पदरां रूंद करीत आसात आनी आपल्या आंगुस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, टिंट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप, हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूं म्हूण आशयो नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवन नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड वो तुमचो सेवक जावंचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोड. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. मॅथ्यू 23:12. नियाळाक आदार. जिवितांत आमी स्वतान वयर सरूंक जाय. ह्यो वडी आमच्यो समाज आमकां शिकयता. जिवितांत आमी वयर सरूंक गरज, पूण कशे भाशेन काय? आडकां नाडकां करूंक काय? आमच्या बोळाचेर पातयेवन काय? आयच्या पयल्या वाचपांत आनी शुभ वर्तमानांतल्या नियाळ्यांतल्यान कितें तरी आमच्या जिणेक लावूंक आमकां मेळटा. रूथ विधवा जावन लेगून आपले सासूमाय सांगाता खालतीकायेन जियेता. ती आपल्या सासूमायेचो परामर्श करता, म्हूण व्हडवीक सोडिना. धर्मशास्त्री आनी फारिजेव फकत प्रवचनां करूंक हुशार, जिवीत सोबना. रूथ आपल्याक व्हड सुवातो सोदिना. जिवितांत ल्हानविकायेन देवाची शिकवण पाळटा. फारिजेव आनी धर्मशास्त्री समाजांत व्हडल्यो सुवात्यो सोदताले. रूथ आपलो धर्म आपल्या मोवाळ उतरांनी आनी बऱ्या कोरण्या उद्देशी पाळटा. फारिजेव आनी हेरांक धर्म म्हणल्यार एक बायलो दाखोवपा सारकी कोरणी. रूथ आपल्या जिवितांतल्या दुखाचे वजे आपुणूच उबारता. फारिजेव आदी सोसूं नजो तसली ओजी बांदून
हेरांच्या भुजांचेर घालतात. रूथ वावराची ओस्तोरी. फारिजेव हांकां तोंडान व्हडपण सांगप आनी बोबके मारपाची संवय. रूथ त्यागी जिविताक वेग मारता, देवाचो आशिर्वाद अणभवता. धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूचेर सदांच आड उलोवन देवा थंय पयस आसतात. आमी रुथा भाशेन ल्हान खालती जावन देवाचो आशिर्वाद घेवन जिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, ल्हान खालती जावन दुसऱ्याचे सेवेंतल्यान देवाचो आशिर्वाद आनी मोग अणभवूंक वावरुया.